बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, वागिवंत फ्रांसीस सावेराचे पुर्बेक आमी तयार जाता आनी आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोसभर गोंयच्या साहेबाचे रेलिकाची दोबाचीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरतना आमच्या महाधर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माक विशय विचून काडला तो जावन आसा सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशां सैम घेवन आमचे मोदें आयलो ते पयले येणे सोतोसान समोरूंक आमी तयार जाताना ताच्या मोहिमेवरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशीं मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोम्याक मेळूंक आमी तयार जावंक वागिवंत फ्रांसीस सावेराचे विनोनेन ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभान देवा लागीं मागुया. भावा भयण्यांनो, जायते पावटी आनी भोव करून सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत आमी रावूंक नात. ह्या आन्यार साबार चुकीचो उगडास करून देवाची काकलूट बोगसणे आमकां मागुया आनी पातकांची दूख धरून सगले म्हणुया, हांव पातकी सोर पोतवयतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर आत्मन प्रार्थना मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो मागणी देवा मुखार वागिवंत फ्रांसीस सावेराचे विनवणेन आमी दवरुया. हांगासर आयज पवित्र सुवातेर आयल्यान तेन्ना जायते आमच्या काळजान मागणी आमी घेवन आयल्यान ही सगली आमची मागणी ओकेपणीन देवा मुखार दवरुया. सर्व पोतवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक बऱ्या कोरिन्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेरमायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पोले इस्रायेलाच्या गोराण्याक आनी जुदाच्या गोराण्याक हांवें भास दिलोली ती पालचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते सोमोय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसलेम भिरांते विणें जियेतलें. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतली. देवाचें उतोरें देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायनांनी जातलो. सर्वेस्पोराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. सो जबाब. सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच बांदावलीची अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुडां चलून येतात सर्वेस्पोराची कुडां ती. सो जबाब. सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान सुबापणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. शेकी भाव भयणीनो, सोम्या जेजू कोडे आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आनी आमकां विनोती करता आनी फळांतून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय आनी तुमी आमचे लागीं शिंकल्यात तशी तुमी जियेतात खोरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोडटेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तोर जाणोन. देवाचें उतोरें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, सुर्याचेर, चोंद्रिमांचेर आनी नोकेत्रांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरोवन मोरनाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मोरतलीं सुकून. कित्याक अंतरोळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोतवेन आनी व्हडा दोबाच्यान कुपा वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोतराय दवरात, ना तर जेवणा खाणांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलोल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो भोगोत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाळ भाव भयण्यांनो, आयच्या सेवा धर्माची चिंतना सुरवातेच्या उतरांनी आमचे मुखार मांडल्यात. पयलें म्हणल्यार आयज आमी नव्या सेवा धर्मीक वर्साक सुरवात दिता. आयज तावन आमी हें सेवा धर्मीक वर्स सुरू करता. आनी कितें काय हें सेवा धर्मीक वर्स? कोणें आमकां दिलां काय हें सेवा धर्मीक वर्स? कित्या पासत आमकां दिलां काय? सेवा धर्मीक वर्स आमचे पवित्र सभेन आमकां फावो केला. आनीक ह्या सेवा धर्मीक वर्सान सोमया जेजूचे गूट, आमच्या भावार्थाचे गूट आमचे पवित्र सभेन मांडावळीन घातलेले आसात. वर्सभर आमी आमच्या गुटांचेर नियाळ करून जे आमी सोतमानता ते सोमारुमूंक पवित्र सभेन आमकां हें सेवा धर्मीक वर्स दिलां. आनी सेवा धर्मीक वर्सा उद्देशी सोमया जेजूचे आमच्या भावार्थाचे गूट आमी नियाळून भावार्थान आमी वाडटा. म्हणटून सेवा धर्मीक वर्स आमकां एक देणी, देवाचें देणी आमकां पवित्र सभे उद्देशी आमकां फावो जाला. भावार्थान आनी पवित्रपणान आमी वाडूंक. म्हणटच आयज आमी देवाक दिनवासूंक गरज. आयज हे दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना पयले सुवातेर भावा भयण्यांनो आमी देवाक दिनवासूं. आमकां ह्या आनीक एक सेवा धर्मीक वर्सांत प्रवेश करूंक भाग फावो जालें म्हण. आनी हे सेवा धर्मीक वर्सांत आमी
आमचे म्हत्वाचे गूट नियाळटा. दोन आमच्या भावार्थाचे मुख्य गूट. पयलो म्हणल्यार देव मनीस जालो, इनकार्नेशन आमी म्हणटा, आनी तेच भाशेन जेजूचें पुनर्जिवंतपण. हे दोन मुख्य गूट आमी नियाळटा आनी हेर जायत्यो फेस्तां परबो आमी ह्या वर्सान समारंभता. जी सगळीं फेस्तां परबो ह्या गुटाचेर आदारलेलीं आसा. हे गूट नियाळून आमी ओदीक ह्या गुटांचेर नियाळ करून भावार्थान वाडटा. म्हणटच आमी देवाक आयज दिनवासता आमकां ह्या सेवाधर्मीक वर्सांत प्रवेश करूंक आदार आमकां भाग फावो केलें. आनी आमी मागता आयज कितें भाशेन सेवाधर्मीक वर्स आमकां सगल्यांक भावार्थान आनीक पवित्रपणान वाडूंक आदाराचें जावं. आनी आमी भार घेवन वावरूं आमच्या क्रिस्ती समारंभांनी. जेन्ना आमची भावार्थाची समारंभणी जाता सेवाधर्मीक वर्सान भक्तीन आमी वांटो घेवन पवित्रपणान वाडूंक. दुसरें भावा भयण्यानो आयज आमी नियाळटा तें म्हणल्यार जेजूचें येणें. आयज तावन आमी हो क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. आनी हो सेवाधर्मीक वर्सांत पयलोच गूट आमी नियाळटा तो म्हणल्यार देव मनीस जालो. नातालां आमी समारंभ केले आनी आमची क्रिस्त येण्याच्या काळांत ही आमची तयारी करता. जाल्यार हो क्रिस्त येण्याचो काळ, आद्वेंताचो काळ कितें काय भावा भयण्यानो. आयज आमकां आमचो विशय उगडास करता. आमी सगळीं सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याची जागृत संदेशकारां. क्रिस्त येण्याचो काळ भावा भयण्यानो आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्यांक तयारी करूंक उलो करता, आमंत्रण करता. आनी जेजूचें दुसरें येणें केन्ना येतलें तें कोणूच नकळो. जेजून जेन्ना ही शिकवण आपल्या दुसऱ्या येण्याची शिकवण दिली तो दीस केन्ना येतलो तो कोणूच नकळो. आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हो दीस केन्ना येतलो तो आमी कोणूच नकळो. पूण आमी जागृत रावूंक जाय. हे जेजूच्या येण्यांक आमी जागृत रावंक गरज. आनी कशीं जागृत रावतले काय शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां सगळो वेळ मागणें करून जागृत रावात. सगळो वेळ मागणें करून जागृत रावत. मागण्या उद्देशी आमच्या जिवितांत ही आमी जागृताय सांबाळटले. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी जागृत रावतले. आनी मागणें कितें काय? मागणें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताच्या आसण्यान आमी जियोप. खंयसरूच आमी आसूं, जावं आमी देव मंदिरांत येता, जावं आमचो वावराची सुवाते, सगळ्या वेळार आमी जेजूच्या आसण्यान जेजू आमच्या सांगाताक आसा असल्या भावार्थान भरवशान आमी जियोप ही जावन आसा ती जागृताय. एकाच उतरांनी भावा भयण्यानो आमी म्हणटले जागृत तरी आमी जातले जाल्यार जेजूचें पयलें येणें आमी जियोंक गरज. दुसऱ्या येण्याक आमी रावतले जाल्यार जेजूचें पयलें येणें सदांकाल आमी जियोंक गरज. पयलें येणें कितें काय? 2000 वर्सां फाटीं जेजू आयलो ह्या संवसारांत. ल्हान कसो ह्या संवसारांत आयलो, गरीब बाळूक कसो संवसारांत आयलो आनी जेजून आमकां ल्हानवीक जावंक शिकयलें. हें जेजूचें पयलें येणें आमचे मदें सदांच आसा. जेजू आमचे मदें सदांच आसा आनी जेजून आमकां शिकयलां हांव तुमचे सांगाताक सदां आसा. म्हणटच आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावता करी पूण जेजू आमचे मदें सदांकाळ जिवो आसा. आनी जितले फावटी भावा भयण्यानो आमी मिसाची भेट समारंभता जेजू आमचे मदें आसा हें आमी नियाळटा, समारंभता. हे आस्वासनान आमी जियेता तेन्ना खरी जागृताय आमी पाळटा, खरी जागृतायेन जियेता. आनी जेन्ना जेजू आमच्या सांगाताक ना वो आमचे सांगाताक आसा ही जागृताय आमकां ना तेन्ना भावा भयण्यानो आमी संवसाराचे बुलोवणेक सांपडटा. आमी संवसाराची दास्ती घेवन जियेता. संवसारी वस्तूंक आमी चड मोल दिता.
बेबदीकाय आमी करता ही आमकां आयज शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू म्हणटा चतूर रावात, जागृत रावात, ना जाल्यार तुमी ह्या संवसाराचे हुस्के कोंते काडून जियेतल्यात. संवसाराच्या वस्तूंचेर तुमचें मन लावन जियेतल्यात. तुमचें मन स्वर्गीच्या राज्याचेर आसचें ना. बेबदीकाय करून जियेतल्यात. पूण जो मनीस सदांच जेजू आपणाच्या सांगाताक आसा तो केन्नाच संवसारी मनान चलोना. ताचें मन सदांच स्वर्गीच्या वस्तूंचेर. ही ती जागृताय आसची गरज. म्हणटून जागृत रावप म्हणल्यार सगल्या वेळार सगले सुवातेर जेजूच्या आसण्यान आमी वाडप. हें करूंक आयज आमकां सेवा धर्म उलो करता. दुसरें भाव भयण्यांनो, जागृताय आमी म्हणटा आसतना, जागृत संदेशकारां आमी जागृताय म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत भिरांती विणे आमी जियोंक गरज. आयज भाव भयण्यांनो आमी पळयता आमच्या जिवितांत जायती भिरांत. जेजून जेन्ना दुसऱ्या येण्याची खबर सांगली आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयता तेन्ना जेजून सांगलें कसल्यो कसल्यो घडण्यो जेन्ना दुसरें जेजूचें येणें येतलें कसल्यो घडण्यो घडटल्यो त्यो आमकां सांगलें. सुर्या उजवाड दिवचो ना, झुजां जातलीं. हें सगलें जेजून आमकां सांगलां. आमी भिवून जिवचें पासत न्हय, आमच्या जिवितांत भिरांत घालचे पासत न्हय. पूण जेजून आमकां हे सगल्यो वस्तू सांगल्यात आमी भावार्थान तीर आसचे पासत. आनी हेच पासत जेजून आमकां हे वस्तू सांगल्यात तेन्ना जेजून आमकां शुभ वर्तमानांत म्हणलां तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, भावार्थान घोट रावात. आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या येण्याक सदांच तयार आसतले. दुसऱ्या वाचपांत आमी होच संदेश घेतला. जेन्ना सोमी येतलो तेन्ना तुमी ताका पुर्ती मेळचे पासत तयार जावात, भक्तीपणीन जियेयात. आनी आमच्या जिवितांत भावा भयण्यांनो भिरांत भितर सरता जेन्ना आमचो विस्वास देवाचेर उणो जाता. जाचो विस्वास सोमयांचेर, जाचो विस्वास देवाचेर, ताच्या जिवितांत भिरांत आसना. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादाच्या पुस्तकांत देव इस्रायल पोरचेक बोरवाशेचो संदेश दिता आनीक ही भासावणी करता जेरुसालेम भिरांती वेळी जियेतले. जेरुसालेम भिरांती वेळी जियेतले. म्हणटूच आमचो तर विस्वास सोमयांचेर आनी एकाच देवाचेर. आमच्या जिवितांत कसलीच भिरांत आसची ना. जेजून आमकां ह्यो भिरांतीच्यो खबरो सांगल्यात आमच्या जिवितांत भिरांत घालूंक न्हय, पूण आमी भावार्थान गोट आसूंक. ह्याच पासत भाव भयण्यांनो जागृत रावप म्हणल्यार आमच्या भावार्थान आमी ओकून रावप, देवाचेर आमचो विस्वास अदीक आनी अदीक थीर करून जियोप. अशें आमी करता तेन्ना खऱ्यांनीच जागृत आमी रावतले. कसल्याच वादळ मोळांक फुडो करूंक आमकां अवघड जावचें ना. आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता तेन्ना आमी भियोवची नात, कित्याक आमचो विस्वास सोमयांचेर. जागृत रावप म्हणल्यार हेंच, सगल्या वेळार सगले परिस्थितीन आमचो विस्वास सोमयांचेर दवरून आमी जियोप. हेच पासो तो आदवेंताचो क्रिस्तान्यांचो काळ आमकां हुस्कायता जेजूच्या आसण्यान जियोंक आनी आमचे मदें आसलोली आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आसलोली भिरांत पयसाव हें करूंक आमकां क्रिस्तान्यांचो काळ सगल्यांक आमंत्रण करता. आनी अशें आमी करता तेन्ना जेजूच्या जल्माची परब समारंभाक आमी सगलीं कुशालकायेन पावतले. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आसतले. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता. सगलो ताचो विस्वास जेजूचेर, देवाचेर. कसलीच भिरांत ताच्या काळजांत नासली. सगल्या आडकोडींक जायत्या ताच्या जिवितांत वादळ मोळां आयलीं. जेजूची बरी खबर परगट्टा आसतना जायतीं वादळ मोळां, पूण सगल्या वादळ मोळांक विस्वासान भावार्थान फुडो केलो. सदांच जेजूच्या आसण्यान जियेलो. आयज होच नियाळ आमी करता आसतना देवाक नव्या सेवाधर्मीक वर्सा पासत दिनवासता आसतना सदांकाल सेवाधर्मीक वर्सांत धर्मीक रिती उद्देशी आमचे भावार्थाचे समोरणे उद्देशी
पवित्रपण आमी जोडूंक आनी जेजूच्या आसण्यान जेवन भिरांते वेळी जेवन जेजूच्या येण्याक दुसऱ्या येण्याक आमी सदांच जागृत आनी तयार आसूंक देवाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे पेटेंत आमकां मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ सोबे माजार उच्चारून सोगले म्हणुया. सोतमानतां देवाक सोर्ग पोतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सावलो आंकवार मरेतां जल्मलो पोसला ताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेलेल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्या जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पोतवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय दुयेंतां आनी जिवेन मेलेल्यांची मुंजुबे करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकाचें फोगसणे कुडीचें जेवणपण सासाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान आनी ल्हानविकायेन कांय आमच्यो गरजो मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान भीस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोतव्याशांनी भोगतीन आनी ऑर्थाबोरीतपणीन समोर उमलोल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेचो बावाट आनी बोरवांचो ओदीक खोलावूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रोत्साहनांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सोवें फटोवना तसलो बोरवांचो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मोल काळजान तयार रावूंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडोवंक कुरपेची भागी गोडणी जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. नव्या सेवाधर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणेचो गूट ओदीक खोलायेन समजूंक जिवंक आनी ह्या गुटाची परगोटणी ओदीक जागृतायेन आनी नेटान कोत्तोली नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गींच्या बापा विस्वासान आमच्या काळजाचे आवंडे मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोयेन मानून घे आनी आमचो भावार्थ बोरवांचो वाडोय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमयां वरवीं. आमीन.
asni tora 왕락서간 누가 뱉어 성사성로 우발보로 우죄무간 아빠바보 아싸 예수 tu vestillo Golgotoso Assa Gesù tu vestillo Golgotoso मोच्या बाबा भयणानो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आणि आपल्या पवित्रतेच्या आदाराक सविस्पर मानून घेऊ सोर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोंपोवन दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पोतवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gut porcotuja. Sumia Jesu, ami hondo tatau, ani eka sitle pietau. Dites bauti tu voi bovaneso, ani tu se moron porcotau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदरी गवळे बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सोर काळें तुका मानवलें आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीसच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोत वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. With all his
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोनिया तुजे पिरोचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारे जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Gesù, Amsa calzan ramo che Somia Gesù, Amsa calzan ramo che Appago sondevo nai noi Amce sargomoni saloi Sasna duce io son sale Amce mode virar coce Papa corson de monai noi Amce sargomoni saloi Sasna duce io son sale Amce mode virar coce Somia Gesù Amcia calza tramo che Somia Gesù Amcia calza tramo che Amcia soi mancato sa noi Sapra rupandi si por lui Amci manca noroi kai Shanti tuji am kawatai Unsha soi mancato sa noi Sapra rupanti si por lui Amci manca noroi kai Shanti tuji am kawatai Somia Gesù Amcia calza tramo che Somia Gesù Amcia calza tramo che Amcia calza tramo che Somia Gesù Amcia calza tramo che Oi tot pianam da portai Papa sarchi am da portai Voi toci ami sopri Dirana il duce soci Voi tot pianam da votai Papa sarchi am da votai Voi toci ami sopri Dirana il duce soci Somia Gesù
भयणीनो, जिव्या जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला. आमच्या काळजांत तो आयला. दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टांक, आमच्या आडकुळींक आमकां फुडो करूंक तो आमकां आदार आनी सहकार फावो करता. कुरपेन तो आमकां भरता. संतोश तो आमकां दिता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सगळीं आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या फादर एल्विस डायस ताका आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गांवांत पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय तुमी कुमसार जावंक वचूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां संस्कारलोल्या वस्तोऱ्यां पासत भेटयलोलो दीस म्हणटूच खेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वाजता. सोत्राय दवरची. फाल्यां सांजे आदेसा कुमसारा आसची ना. तशेंच पोरबेच्या दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारा आसची ना. आतां कुमसारा ना म्हणटूच उमाव आसचो ना म्हण न्हू. बाबा भयणीनो, उमाव चालूच आसतलो. फक्त फाल्यां सांजेच्या दिसा कुमसारा आसची ना आनी परवां पोरबेच्या दिसा पुराय दीस कुमसारा आसची ना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. पोरबेचे दोबाचीक मीस 10:30 वाजता जे इंग्लीश भाशेन जातोलें. 12:15 मीस आसतलें आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. डिसेंबराचे 4 ऑन 4 डिसेंबर 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमोणपण चलयतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर पोतवेदार आनी काकलूटसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावार्थान तीर, बोरवाशांत संतोशी आनी प्रितीमोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोडवंडार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोश बरीत जाल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सर्व पोतवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसोब दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवसांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गोरसो ह्या वेळार तूं बापाक उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सवका पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखणटाव. आमेन. Jesus,